काल जे एका दिसाचे असेंब्ली सेशन जालें आनी काल सगळे ओपोजिशन जे 10 जाणांक भायर केले ते डिमांड करताले कोविडाचेर डिस्कशनाचेर. तुमचे एज अ ओपोजिशन पार्टी सध्या ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीन देशभर जे चलयलां म्हणजे डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशन्स, डेमोक्रेसी, वॉयस ऑफ द पीपल आनी हे सगळें काबार करप आनी ते एकंदरीशाय डिक्टेटोरियल रूल ते अनडिक्लेअर्ड सध्या चालू आसा. आनीक जें कितें गोंयांत घडटा तें जें नॅशनलाक घडटा तेंच गोंयांत घडटा. हांकां डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशन्स आनी कॉन्स्टिट्यूशन हांकां रिस्पेक्ट दिवपाक नाका, ते डिस्ट्रॉय करपाक सोदता. काल जें गोंयांत घडलां इट्स एक्चुली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. म्हणजे कसल्याय डिस्कशनाचेर कसल्याय इश्यूचेर डिस्कशन जावपाचें आसता एसेंब्लीन. गोंयांत सद्याक कोविडाचेर लोकां भितर एक वेगळो भयभीत वातावरण जाल्लो आसा. लोकांचो विश्वास ह्या सरकाराचेर गेल्लो आसा. आमी कितले फावटी व्हायट पेपर मागलो कोविडाचेर, हो सरकार दिना. हो सरकार डिस्कशन करना, ओपोजिशनाक इनवॉल्व करना, एंगेज करना. एटलिस्ट एसेंब्ली तेन्ना मागतले एसेंब्ली कॉल करात आनी कोविडाचेर डिस्कशन करात म्हणून. तेन्ना तेंय आयकलें ना. सेम फायनान्शियल पोजिशन. फायनान्स गोंयांत डिस्ट्रॉय जाल्लें आसा. कंप्लीट लायबिलिटीज आमचे जवळ जवळ 25,000 कोटी कडेन पावल्ली आसा. आमची इकॉनॉमी कॉलॅप्स जाल्ली आसा. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम वाडत आसा. बारीक बारीक बिझनस लोकांचे कॉलॅप्स जायत आसात आनी लोक सारके त्रस्त आसात. सो इकॉनॉमीक कंडिशनूय आमची बरी ना. कोवीड कंडिशनाचेर सगळें आनीक वायट लागलेलें आसा आनी ह्या हेजेर सरकाराची भुमिका स्पश्ट दिसना. सो हो टायम आशिल्लो एक एसेंब्ली आपोवप आनी एसेंब्लीक हें डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. जर बाकी सगळें तर ऑनलायन हें करपाक शकता, बाकी सगळें तुमी लोकांक जर तुमी टिचरांक स्कुलां आपोवपाक शकतात, बाकी ऑफिसांत आपोवपाक शकतात, जाल्यार 40 आमदार एकठांय येवन आनी ते इतली स्पेशियस आसा आमची एसेंब्ली की फक्त एकूच बसता. म्हणजे जें सोशल डिस्टन्सींग आसा तें नॅचरली आमच्या एसेंब्लीक प्रेजेंट आसा. सो ह्या हेजेर म्हाका दिसता ह्या सरकारान काल आमच्या आमदारांक सगळ्या ओपोजिशन आमदारांक थंयच्यान भायर काडून आमच्या डेमोक्रेसीचो खून केल्लो आसा. आनी काल तुमी केलें कितें? परत एकदां बजेट पास केलें. जें बजेट प्रेजेंट करता आसतना डिस्कशन कांयच जावना. ते हेजेर सविस्तर बजेट कोणाक प्रेजेंट केलें ना. जस्ट एक स्टेटमेंट रिलीज केल्लो आनी तें बजेट जवळ जवळ 20,000 कोटीचें बजेट काल कांयच डिस्कशन नासतना ते काल तेजेर हें करता. सो ह्या हितून म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांचेर अन्याय केल्लो आसा. कारण गोंयच्या लोकांचो आवाज म्हणजेच गोंयची एसेंब्ली. प्रत्येक गोंयचो नागरीक आपलो रिप्रेझेंटेटीव इलेक्ट करता की आपलो आवाज तेणें एसेंब्लीक काडचो म्हणून. आनी काल तेणी ओपोजिशनाक एसेंब्लींतल्यान भायर काडून गोंयच्या लोकांचो गळो धांपलेलो आसा. गोंयचो लोकांचो आवाज बंद केल्लो आसा. ह्या हेजो आमी खर शब्दान निशेध करतात. तशेंच कोविडाचेर डिस्कशन करना, इकॉनॉमीचेर डिस्कशन करना आनी तुमकां जी लोक विरोधी बील आसात ती तुमी ओपोजिशन नासतना थंय पास करून घेतल्या. हो वेगळो हें आनी प्रश्न आसा. सो हाजे वयल्यान ह्या सरकाराक लोकशायेक भितर विश्वास ना. लोकशाही ऑलरेडी तेणी मारीत आसात, ते दिसान दीस मारीत आसात. गोंयांत सुद्दां सरकार कसो केला तें खबर आसा. मध्य प्रदेशाक लोकांनी निवडून दिलं त्या सरकाराकडून थंय कसो केला. कर्नाटकांकूय तेंच केलें आनी आतां राजस्थानाक तीच परिस्थिती करता. मणिपुराकूय तेंच केलें तेणी गोंयकारां बरोबर. सो ह्या हेजो सगळ्या घटनेचो आमी निशेध करतात आनी हेजो निशेध करपाक आमी एक राजभवनाचेर आमचो मोर्चा आसतलो. गिरीश बाब, म्हाका एक सांगपा जाय. ओपोजिशन लिडर दिगंबर कामतीन जेन्ना बिजनस कमिटी एडवायजरी मिटिंगेक जेन्ना तेंचे एका दिसाची असेंब्लीक अप्रुवल दिलें, आपलो मान्यता दिली, पूण तेणें ते वाडोवपाक मिस्टेक केली. तेणें खंयच एक दिसाची एका मान्यता दिली नाशिल्ली. कारण पयली जी मिटींग जाल्ली ती बिजनस एडवायजरी कमिटीची मिटींग न्ही, ती इनफॉर्मल मिटींग आशिल्ली. थंय तेणें जस्ट गव्हर्मेंटान डिस्कस करताले ते ओपोजिशन लिडर आपोवन. पूण जेन्ना बिजनस एडवायजरीची मिटींग आपयली तेन्ना आमच्या CLP लिडरान इन रायटींग आमच्या सगळ्या आमदारांच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन इन रायटींग आमच्या स्पिकराक दिल्लें की हें कितें आमकां जाय म्हणून.
आनी जे असेंब्ली जाय ते डिस्कशन डिटेल जाय, अशी एक दिसाचें हें करून न्ही. तुमकां जाय जाल्यार तुमी राजस्थानाक म्हणटा ते एक दिसाची असेंब्ली आपोवपाक सोदना. गोंयांक ते इतले दिसाचे हें करपाक आसता, एक दिसाची असेंब्ली आनी सो प्रत्येक कडेन कायदो वेगळो, जसो तांकां सूट जाता त्या प्रमाणे ते राजकारण करतात, त्या प्रमाणे ते डेमोक्रेसीचो खून करतात. सो आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान क्लियरली इन रायटींग दिल्लें आसा, इट इज ही इज ऑन रेकॉर्ड. यू कॅन चॅक हीज ट्विटर, यू कॅन चॅक हीज बायट. ओके, तुमकां दिसता की ते कोविडाचेर फेल जाल्या म्हणून डिस्कशन घेयनाशिल्लें म्हणून? सरकारा कडेन उत्तरांच ना खंयच्याच प्रश्नाची. आमी फायनान्साचेर, इकॉनॉमी आनी कोविडाचेर सरकारा कडेन परत परत आमी व्हायट पेपर मागलो. सरकार तेजेर ब्र काडना. कारण सद्याक सरकारा भितरच दोन तोंडां आसात. एक विश्वजीत राणेचें तोंड वेगळें आसा, एक सीएमाचें तोंड वेगळें आसा. सो जो मेरेन हे दोगूय एकठांय येना त्या मेरेन गोंयांक जस्टीस मेळपाकूच शकना. हेल्थाचेर तर सारकेंच पाड लागलेलें आसा आनी लोक सामके चवताळलेले आसा.